मोगाच्यानो आयच्या कार्मेल किरणाच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत मागता। आज आमी आयच्या पयल्या वचपाचेर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया। आयचे पयले वचप उपदेशक ग्रंथांतले जावन आसा। उपदेशक ग्रंथांतले पयलो अध्याय वळ 2 तावन 11 म्हणसर। आतां आमी आयचें वाचप भक्तीपणी आयकुया। उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ। मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता। सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगी वेता। वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक उंता। वारें गुवण वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता। सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो बरोना। ज्या जाग्याक न्हंयो वळटात त्या जाग्याक त्यो वळत आसतात। सगळ्यो वस्तू उपगोवन हाडटात आनी ती व्हरनूक उतरां पावनात। दोळे पळोवन तृप्त जायनात, कान आयकून दादोशी जायनात। जें आसतलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं, सुर्या पोंदा नवें कांयच ना। पळया, ही एक नवी वस्त अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता?
आमच्या काळाप्रास भोव आदी ती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आताना, फुडल्या काळार जियेतेल्यांचो उगडास तांचे उपरांत येतेल्या मदें आसचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मोगाच्यानो आयच्या वसपांतलीं सुरविल्लीं उतरां हीं आनी उपदेशक ग्रंथांतल्या सुरवेरस आमकां वाचूंक मेळचीं हीं उतरां व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मोगाच्यानो हीं उतरां आयकत आसतना तुमकां कितें भोगता? आमचें सगळें जिवीत व्यर्थ गे. आमी दीस रात म्हणले बरी कश्ट काडन, घाम पिळन वावंड काडिल्ले तो वावर आनी त्या वावरांतल्यान आमकां मेळिल्ली ग्रेस्तकाय जावं पुरो, पयशे जावं पुरो, तें सर्व व्यर्थ गे. कितें समस्या उदेल्या रे जिवितांत धैर्य सांडिनासतना तिरासान सांबाळन एक कुठाम बांदून हाडलां तर तें व्यर्थ गे. सवालां मदें सवालां, दुबावा मदें दुबाव उपजता आसतना तरी तिरासान सांबाळल्या आमचें भावार्थी जिवीत तें व्यर्थ गे. आमच्या जिविताक कांय अर्थच ना गे. असलीं साबार सवालां आमच्या मतीच्या पडद्यार हो ग्रंथ, उपदेशक असो ग्रंथ वाचता आसतना उदेवंक पुरो. तर आयच्या आमच्या नियाळांत उपदेशक आमच्या जिवितांत कितें नियाळ करूंक उलो दिता म्हणल्या वयर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मनशा जिविताचो उद्देश आनी अर्थ कितें हें जावन आसा उपदेशाक दोसचें व्हडलें सवाल. मनशा जिविताचो अर्थ आनी उद्देश कितें? मनीस दीस रात म्हणले बरी कश्ट काडन वावर करता, ग्रेस्तकाय आपणायता, जानवाय आपणायता, मोग आपणायता. हें सर्व मनशा जिविताक अर्थ दिता गे. मनशा जिविताचो उद्देश हाचे तावन सोंपता गे म्हणलें सवाल उपदेशकाक दोसता. आनी हाका अर्थ जावन उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. ह्या जिवितांत जमचें, ह्या संवसारी जिवितांत जमचें सगळें व्यर्थ. एका रितीचो निराशावाद ह्या बुकांत आमकां पळोवंक मेळटा. मनशा जिवीत निरर्थक म्हणलें चिंतप आमकां वाचूंक मेळटा. जिवितांत आमी बरें जिवीत जियेल्यार, शेगुणाचें जिवीत जियेल्यार आमकां बरें जाता आनी वायट जिवीत जियेतेल्यांक कश्ट लागता म्हणलो वाद उपदेशाक मानून घेना. सांप्रदायीक तत्वां तो मानून घेना आनी असल्या सवालां मदें उपदेशाक विचारता आमच्या जिविताचो अर्थ आनी उद्देश कितें? मोगाच्यानो आज हें वाचच्या म्हाका आनी तुका उपदेशकान उबें करचें सवाल जावन आसा आमच्या जिविताचो उद्देश आनी अर्थ कितें? When bad things happen to good people, बऱ्या मनशांक वायट संगती घडटना म्हणल्या बुकांत हरोल्ड कुश्नर म्हणलो बरोवपी एका तरणाट्याची जिणी एकानी विवारसेता. तो म्हणटा एकलो तरणाटो आपल्या तरणाट्या प्रायेर घरांत थावन भायर पडटा. कित्याक? ग्रेस्तकाय आनी नांव आपणावचें खातीर. तरणाटो तो सोबीत तरणाटो, बुद्धवंतकाय ताका आशिल्ली, बरें शिकप ताका आशिल्लें, सोबाय ताचें तें आशिल्ली आनी जिणेंत 3 उद्देश हाती घेवन तो घरा थावन भायर पडटा. पयल्यान नांव आपणावचें, दुसऱ्यान ह्या संवसारांत आसच्या मोलाधिकारां पैकी रोल्स रॉयस आपणाचें करून घेवचें आनी तिसऱ्यान ब्युटी कॉन्टेस्टांत विन्न जाल्ल्या म्हणल्यार सोबायाच्या स्पर्ध्यांत जिखिल्ल्या एका चलये लागीं, सोबीत चलये लागीं खाजर जावचें.
ही 3 स्वप्नां स्वप्नेवन तरणाटो आपल्या घरांत हांव भायर वेता. आपल्या परिश्रमाद्वारे, आपल्या बुद्धिवंतकायेद्वारे 30 वर्सांनी, फकत 30 वर्सांनी ह्यो 3 स्वप्नां तो पूर्ण करून घेता. ह्यो 3 संगती 30 वर्सांच्या प्रायर आपणाच्यो करून घेता. पूण 30 वर्सांच्या प्रायर तो कंगाल जाता, दादस्पर जाता. कितें करचें ताका कळना. कारण कितें? कारण इतलेंच, ताच्या जिवितांत ताणें चिंतिल्ल्यो भोव मोलादीक 3 संगती 30 वर्सांच्या प्रायरच ताणें आपणायल्यात. आनी आपणा मुखार आसा सगळें जिवीत, आनी ह्या सगळ्या जिवितांत आपूण कितें करतलो? हें सवाल ताका दोस्ता. ह्या सवालाद्वारे तो दजस्पर जाता, चिंतून चिंतून कंगाल जाता. वय मोगाच्यानो, आमचे पैकी साबार जाणां आमी 50, 60, 70 वर्सां जियेल्या, आनी थोडी 30, 40 वर्सां जियेल्या, आनी आमी थोडी 15, 25, 30 वर्सां जियेल्या. इतले आमी जियेल्या, आमी इतल्यो संगती आपणाच्यो करून काण गेल्यात. पूण आमी आमकांच एक सवाल विचारलें तर, ह्यो सर्व आपणायल्ल्यो त्यो संगती म्हज्या जिवितांत दादोसकाय दिवंक शकल्यात की? म्हजें जिवीत आज संतृप्त आसा गे, जिवितांत म्हज्या तृप्ती आसा गे म्हणलें सवाल आमी विचारलें तर खंडीत आमच्या सवालाक जाप मेळोवंक भोव कश्ट आसा. आमची आडी हालोवंक सुरू जाता. कित्याक? हांवें म्हज्या सगळ्या जिवितांत इतल्यो सर संगती आपणायल्यात. हेंच गे म्हज्या जिविताचो उद्देश, होच गे म्हज्या जिविताचो अर्थ. देखून हांवें म्हज्या जिवितांत संतृप्ती, तृप्ती आपणायचे तर, जिवितांत हांवें संतुश्ट जायचे तर, दादोशी जायचे तर, म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें? ह्या संवसारांत म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें म्हूण हांवें समजून घेवंक जाय. नांतर खंडीत ह्या संवसारांत आमी संतृप्त जावचें ना, दादोशी खंडीत जावचें ना. तर आमच्या जिविताचो अर्थ कितें? आमच्या जिविताचो उद्देश कितें? आमी आपणायली ग्रेस्तकाय, दुडू आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकता गे? आमी आपणायली जानवाय, आमचे शिकाप आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकता गे? आपल्यांचो मोग जावं पुरो, भायले भुरग्यांचो, भावा भयणींचो, आवय बापायचो, इश्टा मंत्रांचो मोग म्हज्या जिवितांत अर्थ दिवंक शकता गे? म्हज्या जिविताचो उद्देश परिपूर्ण करूंक शकता गे? खंडीत ना. खंडीत ना म्हणून तुमी म्हजे संगी मानून घेतल्यात. पूण हांव आनी एक सवाल विचारूंक आशेतां. आमच्या जिवितांत ग्रेस्तकाय, जानवाय, मोग आमकां अर्थ दिवंक शकना तर मनीस ह्यो सर्व संगती चड आनी चड, चड आनी चड कित्याक आशेता? मात्र न्ही, ह्यो संगती आपणान कशेंपणी करन आपणायचे म्हणून तो कित्याक शकता? वय, क्रेस्तकाय, जानवाय, मोग आपणानी चड आनी चड आपणायचे म्हूण मनीस शकता. कित्याक? मनशाच्या जिवितांत ही एक सैमीक वडणी आसा, आनी वडणी खंडीत पाड न्ही. कित्याक? देवानच ही एक वडणी, सैमीक वडणी मनशाच्या काळजांत बरयल्या. आपणान चड आनी चड आपणायचे, आनी ह्या वडणेक उतरोवन वेची सकत आमी म्हणटा. इंग्लिशांत आमी मॅन्स कॅपॅसिटी टू ट्रान्सेंड, मॅन्स कॅपॅसिटी टू ट्रान्सेंड. जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे कशें सर्गींचो म्हजो बाप संपूर्ण गी तशें संपूर्ण जाया. आनी ह्या देवाच्या संपूर्णयेंत वांटो घेवंक जेजून आमकां उलो दिला आसता.
ही मनशांची ओढणी खंडीत जावन बरी ओढणी आपणान चड आनी चड आपणायचे म्हणले ओढणी. पूण जेन्ना ही ओढणी मनशाच्या स्वार्था संगता बरसता तेन्ना आमी सारके वाटेन चलना. तेन्ना आमी सूख आदारता, तेन्ना आमी वायट आदारता. देखून मोगाच्या न्हू ग्रेस्तकाय जानवाय मोग आपणावचें तें बरेंच. तें बरें तरी आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकना. तर आमच्या जिविताक कितें अर्थ दिवंक शकता? आमच्या जिविताचो उद्देश कितें? आमच्या जिविताचो उद्देश आमी जण जाल्ल्या करीत आमच्या जिवितांत संतृप्ती आमकां ना, तृप्ती आमकां मेळना, दादोसकाय आमकां ना. तर आमच्या जिविताचो अर्थ कितें? देवच जावन आसा आमच्या जिविताचो अर्थ. देवा थंय मात्र मनशा जिविताचो अर्थ आमकां समजता. मनशांचें काळीज देवान देवा खातीर रचलां आनी ताचे विने खंयच्यान ती मनीस तृप्ती जावंक शकना. हें सत आमी जाणा जावंक जाय. म्हणी देव जावन आसा म्हजो उद्देश, देव जावन आसा म्हज्या जिविताचो अर्थ. देव म्हज्या जिविताचो अर्थ जावन आसा तर देवा थंय मात्र म्हजो उद्देश हांव समजोवंक शकता. तर ह्या संवसारी जिविताचो कितें फायदो? ह्या जिवितांत हांव ग्रेस्तकाय आपणायतां, जानवाय आपणायतां, मोग आपणायतां, हाची गरज आसा गे? वय खंडीत जावन हाची गरज आसा. कित्याक देवान आमकां रक्ता मांसाची मनशां जावन रचल्यांत. आमकां देवान कूड दिल्या. केवल देवान आमकां आत्मीक जिवी जावन रचूंक नात, देवान आमकां रक्ता मांसाची कूड दिल्या. आनी ह्या कुडीक जायत्यो गरजो आसात. आनी ह्यो गरजो सुदारची जाय तर ह्या सर्व संगती आमी आपणायचे. ह्यो सर्व संगती आमकां गरज आसात. देखून ह्यो गरजो जना जावन देवान आमकां ह्यो सर्व संगती दिल्यात. देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. ह्यो सर्व संगती आमी सारक्या रितीन वापरूंक जाय. ही जावन आसा जानवाय. जेन्ना आमी ह्यो सर्व संगती देवाक आमच्या मोतीन धरून वापरता तर आमी सारक्या वाटेन चलता. जेन्ना आमी ह्यो सर्व संगती ह्या सर्व संगतींक लबधून रावता आनी देवाक विसरता, रचणाराक विसरन रचल्या ह्या संगतींक आमी लबधून रावता तर आमी सारक्या वाटेन चलना, आमी सुकोन पडटा. उपदेशाक जाणा की देवान मनशा पासत केल्ली एक मांडावळ आसा. आनी ही मांडावळ मनशाच्या समजणेतावन पयस आसा, मनशाच्या समजणेतावन लिपोवन आसा. जेन्ना मनीस ह्या संवसारी संगतींक, संवसारी सुखाक लबधून आसा तेन्ना देवान मनशा पासत केल्ली ती मांडावळ मनशाच्या समजणेतावन लिपोवन उरता. हांवें उल्लेख केल्ल्या तो तरणाटो 30 वर्सांच्या प्रायेर ताच्या जिवितांत ताणें आशिल्ल्यो संगती ताणें जोडल्यो. पूण देवान ताचे पासत केल्ली ती मांडावळ तो विसरलो. देवाची मांडावळ ताच्या मोतीतावन, ताच्या समजणेतावन लिपोवन उरली. देखून मोगाच्यानो ह्या संवसारांत सुख संपत्तेक लबधून रावल्ल्यांक देवाची मांडावळ खंडीत समजना आनी ती मांडावळ तांच्या समजणेतावन लिपोवन उरता. देवच जावन आसा आमचें सर्वस्व, देवच जावन आसा आमचो उद्देश, देवच आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक शकता. देवा विने व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. आमेन. मोगचनो पापाल विचार कार्मेल किरणाच्या 9व्या अंकड्याक तुमकां स्वागत. आमचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस
ताच्या क्रांतिकारी शिकवणे खातीर नांवाडला. लोक तो कितें सांगता तें आयकूंक आतुरीत जाला. आनी ह्या फुडार पापासाहेबाची शिकवणूक तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो नवो आंकडो पापाल विचार आमी परगट करतले. तुमचे अभिप्राय आमकां सांगा. आज देवाच्या उतरा विशीं पापासाहेब कितें म्हणटा तें आमी जाणा जावचें. पवित्र पुस्तक आमच्या धर्माचो पवित्र ग्रंथ. देवातावन प्रेरीत जाल्लो, मनशांनी तो बरयल्लो. देवाचें उतर म्हूण आमी मानून घेता आनी आमी तें वाचता. जावं पुरो सकाळीं, जावं पुरो सांजेर, तेरसा वेळार वा न्हिदोंक वयच्या पयलें, अशें मागची दस्तूर आमचें तें आसा. आतां आमच्या हातांनी मोबायल आसा जाल्यार बायबल संबंदी ॲप्स मेळटात आनी आमकां पॉयंट करतना जाल्यार तें वाचूंक सुलभ जाता. दिसाक 5 मिनटां तरी बायबल वाचची संवय जायत्या थंय आसा. भोव अर्था बरयत एक रीत आनी शेगूण म्हूण येता. सदां येत बायबल वाचचें आनी ताचे तावन प्रेरीत जावचें. तुमचे थंय असली रीत ना जाल्यार तुमी सुरू करचें. मोतीन दवरा, इट्स नॉट टू लेट. इट्स नॉट टू लेट. आतां सवाल हें, बायबल वाचल्यार पुरो गी तें पाळी नाका गी. जायते फावटी बायबल वाचतना आमकां कितें फायद्याचें आसा तें आमी विंचता. हांवें म्हळें पापासाहेबाची शिकवणूक क्रांतिकारी आनी हाच्या की 100 वांट्यान जेजू क्रिस्ताची शिकवणूक क्रांतिकारी. समाजांत एक रेवल्युशनरी तो. ताची शिकवण भोव क्रांतिकारी जावन आसली. आनी असली शिकवणूक आमच्या काळार आमी वाचतना आमकां कितें गरजेचें आसा, फायद्याचें कितें तें आमी विंचता आनी तें पाळूंक प्रयत्न करता. हें सुलभ आसा तें आमी पाळचें. हें कश्ट आसा त्या देखून तें कोणशाक लोटचें. अशें आमचे गरजे तेकीत, आमच्या अभिरुचे तेकीत बायबल आमी वाचचो. आनी पापसाहेब म्हणटा अशें करच्यांत कांयच फायदो ना. बायबल वाचला म्हणचे एक मानसीक तृप्ती म्हाका आसत सोडल्यार ताचे तावन कसलोच अदमीक फायदो मेळना म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून देवाच्या उतराचो अर्थ बदले नासतना आसा तशें देवाचे कुशे प्रमाणें पाळच्याक आमचें तें खालतेपण आनी मागणें गरज म्हणटा पापा फ्रांसीस. बायबल वाचतना ताचो अर्थ समजून घेवंक आनी तो पाळोवंक 2 संगती गरजेच्यो. एक मागणें, दुसऱ्यान खालतेपण. पवित्र पुस्तकांत 10 कांबळ्यांतल्या वावरेड्यांची वपार आमकां कळीत आसा. थंयसर तो धनी तो तोटो गेणीक दिवन परगांवाक गेल्लो आनी तो पयणा उपरांत फाटीं आयिल्ले उपरांत घेण वसूल करचे खातीर पयलें आपणाच्या वकला लागीं तो साकरांक धाडटा, तांकां जिवेशी मारतात. आनी उपरांत आपणाच्याच पुताक धाडटा आनी ताकाय ते जिवेशी मारतात. आनी ह्या एका वपारीचेर पापा फ्रांसीस नियाळ दिवन तो म्हणटा. बायबलांतल्या फारिसेवा विशीं उलोवन पापा म्हणटा तांणी देवाचें उतर तांचें उतर कशें बदलिलें. देवाचें उतर म्हूण मानून घेवचें की तांचें उतर कशें बदलिलें आनी हर एकलो आपणाक कशें जाय तशें व्याख्यान दिवंक प्रयत्न करतालो. आनी ह्या क्रेक तांणी वाचचे खातीर, तांचें उतर जिखचे खातीर धन्याच्या पुताक त्या मुखांत्र चित्रीत केल्ल्या जेजूक तांणी जिवेशी मारलो. पापा फ्रांसीस
देवाचें उतर आमचें तें क्रियात्मक जावच्याक, क्रियाळ जावच्याक आनी फळां बरीत जावच्याक दोन संगती दिता. ते जावन आसा मागणें. मागणें कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा मागणें देव देव म्हणून वळखूंक आमकां आदाराचें जाता. आमी मनशां आनी देव देव, त्या देखून ताच्या कृपेचेर हुंदून जिवंक आमकां मागणें आदाराचें जाता म्हणटा. दुसऱ्यान खालतेपण. खालतेपण आमी कोण म्हणून आमकां समजयता आनी खालतेपण आमचें तें आसो अहंकार काडून उडोवंक आदाराचें जाता. आनी त्या जाग्यार देवाचें उतर रोंबोवंक अवकाश करून दिता. भोव अर्था बरीत शिकोवन पापा फ्रांसिसान आमकां दिवची. तर आनी मुखार देवाचें उतर आमी वाचता आसतना, जावं पुरो वैयक्तीक रितीन जावं पुरो कुटुंबाच्या मागण्या वेळार वाचता आसतना तें मागण्याच्या स्पिरितान वाचूंक आनी खालतेपणान स्विकार करूंक आमी पेसाडया. तुमकां समेस्तांक बरें जावं. देव बरें करूं.